दुबावीत भुरग्यांचे वागणुकेक लागून ह्या नादी कृष्णा नाईक आणि तांचे मदीं 2-3 फावट बचाबाची जाल्ली। कालूय तांचे मदीं ह्याच विशयावयल्यान पेटले आणि उपरांत ह्या भुरग्यांनी कृष्णा नायकाक मारबोडे केली। भाव मारताना हांव धांवन येयलो, मागीर तेंच्यांनी आडवो बी घालून तिका मारताले, मुठी बिटी तिजेर मारले, तकलेर मारले, दाणो बिणो, मागीर तेंच्यांनी दाणो बिणो म्हाजेरूय मारला पळय, हांगा हातीर एक मारला पळय, फाटीरूय मारला तेंच्यांनी। मागीर तेंच्यांनी मारलो, मागीर ते शेजाऱ्यांनी बी सोडून घेतले आमकां आनी मागीर आमी कंप्लेन करपाक गेले पुलीस स्टेशनार। त्या भावाक तकलेक लागलेले, फाटी बिटी मुको मार लागला, मुठी बिटी मारले, दाणे बिणे मारले, त्या फाटीक गेला, तकलेक गेला आनी मागीर तो पुलीस स्टेशन बंबई व्हरतना एक्सपायर जालो। सरकारा कडेन आनी पुलिसा कडेन इतकेंच मागता की ताबडतोब हेजेर कारवाई करची आनी कोणी जो एक्यूज आहा ताका शिक्षा दिवची, इतलेंच पुलिसा कडेन मागता। आनी हांव भुरगे सजावंक येयल्ले, मागीर कृष्णा नायक तो घरा कडेन आसलो, ते घरा कडल्यानूच ताका काही सहज हांगा येयले, पण तो फाटल्यान येयलो ओहो, आनी तेंच्यांनी ताका एटॅक केलो दाण्यांनी। आनी म्हाजो भाव घरा आसलो शांताराम धारगळकार, तेणी ताका भायर येवन हांगा ताका हें केलो, वाचोवपाक यत्न केलो, पण ताका डॅमेज केलो, तेजो हात फेयलो आनी रुपेश नायकाचेर तेणी दाणो मारलो, तेजी तकली डॅमेज जाल्या। आनी प्लस तो महेश नायक आसलो, तेजे तोंडाचेर हे मारलेले आहा। आनी आमी कितें, हांव जर एक पायलट आहा, कित्याक हांव म्हापसा भाडी मारता, आनी हे आहा पळय ते दोग भुरगे आहा पळय ते सारके ते रातचे ड्रग्स सोडटा कितें ओडटा, आनी आमी रातचे 10-11 घरा येता। हेंचेर सरकारान बेगीन कितें हें करपाचो विचार करपाक, तांकां अरेस्ट करपाचें। 4 जाण भुरगे आसले ते मानशीवाडा म्हणटा थंय कुचेली झगडी जाली काल सांजची। तातूंत भितर कृष्णा नायक 60 year old हो मनीस मेला। ह्या इन्सिडेंटाच्या संबंधान आमी केस रजिस्टर केल्या, अंडर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। आय विल गिव यू अपडेट। तातूंत 2 जाणांक आमी हाडल्या।